प्रितीच्या भयणी भावांनो, नव्या कराराचो सार म्हणल्यार बरी खबर. ही बरी खबर जेजून आनी धर्मदूतांनी परगट केली. जेजून कितें केलें आनी शिकयलें तें आमकां शुभ वर्तमानांत दिसून येता. जेजूची चिंतनां, उतरां आनी कोरण्यो नियाळूंक आमकां शुभ वर्तमान गरजेचें. जेजू क्रिस्ताचें जिवीत, म्हणण्यो आनी कोरण्यो तेच परी ताचें कोश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण जावन आसा शुभ वर्तमान. बारीक चिंतल्यार एकूच शुभ वर्तमान आसा, जंय आमकां जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आनी शिकोवण्यो आमकां मेळटा. ह्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्या पास्काचो गूट, ताचें जिवीत, कोश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण आमकां नियाळूंक मेळटा. मातेव, मार्कू, लुकास आनी जुआंव आपणा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आमचे मुखार दवरतात. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मातेव जुदेव आनी जुदेवा पासत बरयता देखून तो जेजूच्या जिविता आनी कोरण्या उदेशी आदलो करार सोपूर्णायेक पावलो म्हूण दाखोवंक सोदता. नाजारेतचो जेजू आदल्या करारांत सर्वेस्परान बासायलोलो सोडवणदार आनी ताचे सोबे देवान केल्ल्यो बासावण्यो शार्ती पावल्यो म्हूण परगटून क्रिस्तांव जालोल्या जुदेवा पासत मातेवान हें शुभ वर्तमान बरयलें. मातेव जेजू क्रिस्त बासायलोलो मेसियास, बासायलोलो सोडवणदार म्हूण परतून परतून उगडास करता. देवाचें राज ह्या शुभ वर्तमानाचो मुखेल विशय जावन आसा. स्वर्गीचें राज स्थापूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दोन मुखेल घडण्यो पळोवंक मेळटात. गोठो, जेजूचें आसलें मनशां मदें, आनी कुरीस, बासायलोलो सोडवणदार. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मार्कू आपल्या बरोवपांतल्यान खुर्सार किळायलोलो सोडवणदार आमचे मुखार दवरता. रोमांक जे विदेशी क्रिस्तांव आसलोले तांकां तो बरयता. जेजू आमचो सोडवणदार आनी देवाचो पूत म्हूण दाखोवंक ताचो मुख्य हेतू. जेजू देवाचो पूत, पूण जुदेव लोक हें सोद मानून घेनात आनी जुदेवाचे अधिकारी तांचे दुस्मान जातात आनी आखरेक खुर्साचें मरण ताका भोगूंक पडटा. हें सगलें देवाचे येवजणे प्रमाणे घडलें आनी देवानूच ताका जैतिवंत केलो म्हूण मार्कू आपल्या शुभ वर्तमानांत सांगता. मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत जेजूचें मनशाळें रूप आमकां दिसून येता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लूक आपले शुभ वर्तमान थियोफील नांवाच्या कोण एकल्याक भेटयता. लूक विदेशा मदली क्रिस्तांव जाल्ल्यांनी पविस्नान घेवचे आदीं धर्मीक शिकवण घेतलेली तांकां धर्माच्या स्वताची समजणी दिवंक आनी तांचो भावार्थ कसले तीर बुनयादीर दवरलेलो आसा तें तो दाखोवंक सोदता. लूक देवाची दयाळाय, बोगसणें आनी मनशाचें थारोन आपल्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमचे मुखार दवरता. मागण्याच्या जिविताचेर तो अदीक लक्ष घालता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत बायलांक, गरीबांक केरीत जागो आसा. जेजू सगल्यांक सोडवण दिवंक आयला म्हूण लूक स्पश्टपणी दाखोवन दिता. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुआंव जेजूचो मोगाचो शेस. जेजू खरेपणी क्रिस्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी वाचतल्यांनी भावार्थ धरचे खातीर आनी भावार्थ धरून ताच्या नांवा वरवीं तुमकां वाचतल्यांक जिवीत मेळचे पासत आपल्या शुभ वर्तमानांत सगल्यो वस्तू बरोवन दवरतात. आपल्या समुदायात जंय क्रिस्तांव जाल्ले जुदेव आसले, तेच परी थोडे क्रिस्तांव जाल्ले सामारियकारूय आसले, तांकां जुआंव आपलें शुभ वर्तमान बरयता. हेर तीन शुभ वर्तमानां कितें उणें आसा
ते तो आपल्या शुभ वर्तमानात भरून काडटा. हांव जेजूच्या जिविताची, थोड्या अजापाची आनी उतराची खोल समजणी दिवंक सोदता. जुवांवा प्रमाणे जेजू सासणाक तावन देवाचो सोब, पूण मनशाक देवाची खरी ओळख आनी जिवीत दिवंक तोच खरो मनीस जावन आयलो म्हूण हांव सांगूंक सोदता. बरी खबर वाचून, नियाळूंक आनी ती दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां जोण एकल्याक उलो. जेजूच्या शिसांनी जेजूचें शुभ वर्तमान, बरी खबर आमकां वाटली. हीच बरी खबर संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी पावूंक आमी जोण एकली वावरूं या आनी आमची जबाबदारी स्विकारून जेजूचें शुभ वर्तमान वाचून नियाळून आमच्या उतरांतल्यान, करण्यांतल्यान आनी चिंतनांतल्यान परगटूं या, गोवायकार जावं या.